गोयची कोंकणी चळवळ काबार करपाचे कारस्थान सध्याच्या भाजपा आणि हेर पक्षाच्या युती सरकारान रचला असो आरोप करून कोंकणी चळवळीतले कांय तरणाटे मुखार सरल्यात। 4 फेब्रुवारी हो दीस राजभास दीस मनोवपाची लेगीत तकालस तांणी घेतिल्ली ना। हातूंतल्यान इतिहासीक राजभास चळवळीची फकाणां केल्यात असोय आरोप तांणी केला। 4 फेब्रुवारी हो राजभास दीस, पूण राजभास संचालनालयान लेगीत कसलीच कार्यावळ दवरिल्ली ना। फकत गोवा कोंकणी अकादमींतल्या एका ल्हानशा कुडीत 10 पुस्तकांचे प्रकाशन दवरला। हाका लागून तरणाटे चाळवल्यात। तेन्ना ही कोंकणी चळवळीची ताकद दाखोवपा खातीर सगळ्या कोंकणी मोग्यांनी आयतारा 4 वरांचेर कोंकणी अकादमींत एकठांय जावचे असो उलो राजदीप नायक, सुरेल तिळवे आनी दीपराज साताड्डेकार ह्या तरणाट्यांनी मारला। फाल्यां गोवा कोंकणी अकादमी 10 पुस्तकांचे प्रकाशन करता, तेवूय बी गोवा कोंकणी अकादमीच्या इल्ल्याच्या त्या हॉल आसा तातूंत, ज्या जाग्यार 20 ते 25 खुर्च्यो बसता आनी 10 लोकांची 10 पुस्तकां धरुया। एका मनशाचें एका पुस्तक बरयल्ल्याची जर 2 सुद्दां लोक आयलो जाल्यार ताका भोंवपाक थंय जागो मेळचो ना। अशा वेळार हें मनोवपाच्या फाटल्यान कितें षडयंत्र आसा, तांकां तो मनोवपाचो आसा, थोडक्या भितर करपाचें आसा, कोंकणी चळवळीची फकाणां मारपाची आसा, काय आमच्या चळवळी फाटल्यान जे लोक आसा तांचो सोशिकतेचो अंत पळोवपाचो आसा, हेंच कळना जालां। चळवळ सोंपोवपाची कारस्थानां काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला। म्हणून आमी फाल्यांचो प्रोग्राम आमी जैतिवंत करूया। कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष बेगोबेग नेमचे आनी कार्यकारी मंडळ घडोवचे अशी मागणी ह्या तरणाट्यांनी केल्या। कारण सरकारान दिल्लो निधी वापरनासतना परतो वचपाक लागला हाचेरय तांणी नदर उडल्या। उरलेले पैसे म्हणजे ऑलमोस्ट 70-80 लाख सुमार परत वतले। कोंकणीची उदरगत करपा खातीर इतले पैसे आसतना ते जायना काम, मार्चान ते पैसे परत वतले। सो खरेंच सरकाराक ही कोंकणी अकादमी चलोवपा जाय काय म्हणून असो प्रश्न पडटा। फाल्यां सगळ्यांनी येवचे कोंकणी अकादमी कडेन, आमी भासाभास करुया, आमी मुखावयली देख थारोवया की आमी कोंकणी खातीर कितें करपा जाय, कोंकणी अकादमीचो वावर कसो आसपा जाय। आनी त्या खातीर फाल्यां येवन आमी एक डिस्कशन करून, विचार करून एक व्हडली मिटींग आमची जावपा जाय अशें आमी थारयलां की एक व्हडली मिटींग आमी घेतले आनी तितून कोंकणी अकादमीच्या बाबतींत फुडाराची कितें पावलां आसची आनी आमी कितें करचें, तरणाट्यांनी आनी कोंकणी मोग्यांनी कितें करचें हाचेर आमी एक विचार करपा खातीर बसका फाल्यांचो दीस जातकीर थारायतले। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता।